ब्रिटीश म्हणून सांगता आमकां, पोर्तुगीज म्हणून सांगता, तशी आमी केन्ना ब्रिटीश भाशेन पोर्तुगीज भाशेन आमी हांगा डिवायड अँड रूल करूंक ना. डिवायड अँड रूल कोण करता? तो 4-5 वर्स जाले. ते घाटी, हे लमाणी, हे गोंयकार अशी म्हणून तो डिवायड अँड रूल करता. तेका लागून हांव सांगता तेका तशी सांगनाका तूं. हांव सांगलो तेका, काल प्रेसान सांगलो, आमची जन्म हांगा जालो, आमी हांगा बॉर्न अँड बॉट हांगा जाल्ले, आमचे डॅडी हांगा आशिल्लो, अशें हांवें उलयलो. पळय आतां कुंडली मिन्स कितें? तेजे पुर्वीचे खंय जन्म जाल्लो आनी तो खंय जन्म जाल्लो आनी तेजे महाराष्ट्र आसा, गोवा आसा आनी कर्नाटका आसा, खंय जन्म घेतलो तेणे, तेजे हिस्ट्री कितें, ते कुंडली मिन्स आनी काय आसा, कितें आसा तेजे. कुंडली मिन्स व्हडलो इश्यू करपाची गरज ना तेजे. कुंडलीचे ते काय इश्यू ना. ते कुंडली आमकां आतां भटा कडेन वयता, कुंडली म्हणजे कितें, तुजो जन्म खंय जालो, खंय जाता, ते जाता सगळे विचारतले न्हू. तेका लागून ते कुंडली सांगले हांव. आनी कितें ते व्हडलो इश्यू करपाची गरज ना तेजे कुंडलीचे. हांगा येवन कितली प्रॉपर्टी परचेस करता आनी विकता, कितें तरी केलें जाल्यार आमची बॉल्सान घालून हांगासून गोवाची प्रॉपर्टी व्हरपाक जाता आमकां? सांग. जावचें ना. आमचे कर्मभूमी गोंया आसा, जन्मभूमी कर्नाटका आसा. आमी कितें करूं, हांगासून कितें व्हरूंक शकता? आमकां जर आतां गोंयाची प्रेम आसा पळय, थोडीशी लोकांक ना, तेकाय ना. तेकाय ना. आमची ब्लडान आसा पळय, गोंयाची प्रेम आसा पळय, तेका सुद्धा ना. इतली प्रेम आसा आमकां. आमी खंय गोवा रिसॉर्ट, गोवा हायवेर पळय, ते थोडीशी लोक डाबा घातलेले पळय, डाबाची नांव गोवा फिश करी, गोवा म्हणून थंय घालता. हांव सुद्धा एक घर बांदतात पळय, आमी खंय एक 10 रूम हॉटेल घालता पळय, थंय सुद्धा आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता आमची गोवाची नांव दवरपाची म्हणून. कित्याक बांधव्य दवरपाक जाय न्हू. कर्नाटका गोवाची बांधव्य दवरपाक जाल्यार आमची गोव्याची नांव थंय मसूर करपाची कर्नाटकान, अशी आमची मनन आसा. ते बेश्टे आमकां तूं गोवा काबार करता, तुमी लँड एक्वायर करता, तुमी आमचे सगळे जगा हडपता. पळय हांव तुका रिक्वेस्ट करता, कोण हडप करता सांग. व्हडलो मनीस 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख स्क्वेअर मीटर हडप केले, तेजे फाटल्यान लाय, तुजे पाय पडटा तेजे फाटल्यान लाय आनी तेका काड भायर. हांव तुजे बरोबर आसता, तुजे बरोबर हांव आसता. तूं भायर काड तेजे. तुजे बारीक खंय तरी येता आनी ते काम करता सकाळी फुडें येवन, आनी तेका रेंटल दिवपाक जायना म्हणून तो खंय तरी बस्ती करून, झोपडी घालून आनी पत्रे घालून रावता. आनी त्यांचे बरोबर आमी आनी तुमी त्यांचे बरोबर लढाई केले जाल्यार त्यांचे शराब कोण घेता? आमी तुमी घेवपाक जाय न्हू. ते आमकां नाका. मनोज परबजी, हांव तुका रिक्वेस्ट करता, धाकटे लोकांची फाटल्यान पडून आमकां काय फायदा, काय मेळना. तुका बी मेळना आनी आमकां बी मेळना. आमकां असली पॉलिटिक्स करपाची नाका. कित्याक तूं आयज आमकां भायले घाटी म्हणून तूं आयज तुका एक सीट मेळ्ळो, सीट मेळ्ळो, खरे ना म्हणून सांग. तूं आयज आमकां अशी सांगना जाल्यार तुका आर्जीक एक सीट सुद्धा मेळचें नाशिल्लो. तूं आतां आमची वयर तूं पॉलिटिक्स करून तूं एक सीट घेतलो आनी फुडें तुका 40 सीट मेळटलो आनी एक सीट मेळटलो, 0 जातलो म्हणून तुका बी खबर ना, आमकां बी खबर ना. आनी हांव खंय आसता आनी तूं खंय आसता ते सुद्धा खबर ना. असली गजली आमी उलोवपाची कितें गरज आहा? असली गजली केल्यार न्हू लोक चिडटा. आतां गोंयकाराक तूं चिडून बसता. आमचे वयर चिडून बसून तुका कितें फायदा? तुका वोटाची, फक्त वोट मारपाची फायदा, आनी खंयची फायदा आसा? आमी गरीबाची लोकून धाकटे लोकांची वयर आमी पॉलिटिक्स केन्ना करपाची ना आनी देव मानचे ना. तुमचे पॉलिटिक्साची विचार तो म्हाका विचारता जाल्यार तो आयज तो विचार म्हाका 53 इयर्स जाले, ते जाल्ले आमचे गोंयांत, ताका तिकीट दिता अशें उलयता पळय. खुबशे लोक हांगा 100 वर्स सुद्धा जाले आसा हांगा. तेजे आजो नाना हांगा आसा पळय, ते 50 इयर्स एलिजिबल आसा तुमचे तिकीट दिता आर्जीचे.
आर्जीचे तिकीट घेवपाक रेडी आहा जाल्यार तो सुद्धा एलिजिबल जाता. कित्याक तो पयलींसून हांगा आहा न्हू. कोणाक इंटरेस्ट आसा ते रावतले न्हू. पॉलिटिकल कोण इंटरेस्ट आसता तो रावपाक येला जाल्यार तूं तिकीट दिवपाक जाय न्हू. तुमी सांगता 53 इयर्स जाले जाल्यार आमकां एलिजिबल जाता जाल्यार तो कंटेस्ट करता जाल्यार तांकां तूं एक्सेप्ट करून घेता जाल्यार हांव तुजे बरोबर 100% तुजे बरोबर रावन आमचे आनी वोट आनी तुमचे वोट जाले जाल्यार तुका एटलिस्ट 10-20 कॅन्डिडेट येता तुमचे. मागीर तूं कॅन्डिडेट मुख्यमंत्री कॅन्डिडेट तूं जाता मरे. जावचें ना तूं कित्याक जावचें ना. जातले मागीर हांव फुल सपोर्ट तुजे बरोबर आसता. पॉलिटिकल विशय गेला जाल्यार अशी येता. आमकां पॉलिटिक्साची नाका म्हाका. फक्त हांव तुका सांगता आमची गरीब लोकांची वयर तूं बस्ती जुवारीनगर मांगोर मोती डोंगर हे म्हापसा तेशी सांगता पळय तो आयज तो लोक आसा म्हणून आमी क्लीन आसा. नाजाल्यार तो पळय तेजे भितर बी आसा कितें चोरी करपाची आसा आनी रोडिजम करपाची आसा आनी कितें 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 तो सांगता पळय ते रियली मातशें तेजे भितर रियली सुद्धा आसा. आयज मनोज परब जो प्रेस मीट केलो पळय तो सांगता पळय तेजे भितर बी खरें आसा ना म्हणून ना. सगळे लोक तशी केलेले आहा. आता एक 3-4 लाख लोक हांगा कन्नडी आसा समज ते सगळे लोक तेच केलेले आहा. तूं 4 नांव 5 नांव सांगले मरे तेजे भितर सांगूक ना तूं. तेका लागून सांगता हांव पयलीं सरेंडर जालो तुका. कित्याक प्रत्येक स्टेटात 2 to 3% अशी झगडी लावपाची लोक आसता, उजो पेटावपाची लोक आसता आनी चोरी करपाची लोक आसता, गुंडागिरी करपाची लोक आसता. हांव पयलीं काल ते सांगता पळय तेन्ना सांगलेलो हांव. तेका लागून आमची भारत सरकार बसलेले आहा ते पोलीस स्टेशन कितली पोलीस स्टेशन काडलेले आहा पळय ते पोलीस आसा आनी ते होमगार्ड आसा सेक्युरिटी आसा सगळे लोक आसात. ते कोण तो काम तूं करता तुमचे काम ते ना न्हू. ते तूं तेका सांग न्हू. ते तो वचून दवरतले आनी कितें मारतले तेका कापून कितें कितें करतले तेजे रुल्स तेजे आसा. हांव आता कोणी परब म्हणून येवन आमचे घर चोरी केले जाल्यार तुका हांव नांव दवरपाची मनोज परबाची मनीस येवन माझे घर चोरी केले म्हणून. आता तूं सांगता मेटीचे बहीण आसा मेटीचे बहीण हांगा हे करता ते करता बिचार बसले. अरे पळय मेटीचे टुरिस्ट लोक येता हांगा रस्त्यार बसता. अरे मेटीचे सगळे मेटीचे जाता. आयज तुजे एक मनीस कोण तरी प्रॉब्लेम केले जाल्यार सगळे मनोज परब कन्यार घेता ना न्हू. कितें तेजे सगळ्या कानून प्रत्येक लोकांक प्रत्येकाची एक अजेंडा आसता. ते उलयले जाल्यार खूब आसता. ते आमकां नाका. ते आमी काम करपाक येयल्लेले हा. तूं सांगता पळय काम करपाक येयल्लेले हा ना म्हणून ना. आमकां एटलिस्ट आमकां कितें तरी आमकां आमचे लोकांक जाय. आता कितें तरी आता तूं अप्पा संगप्पा आसा नांव आसा पळय ते 100 वर्स जाले 50 वर्स जाले तेजे एक सर्टिफिकेट घेवन वच तूं. कोण काम करता पळोवया. कोण काम करना. अप्पा आसा बायल बार पायल घेता आनी उडयता. तेका लागून कोण तरी येवपा जाय न्हू फुडें सरपा जाय न्हू. फुडें सरले जाल्यार तेंचें काम जातलें म्हणून हांव कोण येता इंटरेस्ट आसा जाल्यार यो आनी फुडें सर म्हणून हांव तेंका सांगलेला. तुका केन्ना टार्गेट करूंक ना हांव. गोंयांची लोकांक टार्गेट कित्याक करपाची आमी. आतां स्टेट नेबर महाराष्ट्रा कर्नाटका सकाळी फुडें गेला जाल्यार तूं बेळगांव आसता हांव हांगा गोवान आसता. कितें म्हणून आमी करपाची सांग. आद्री महोदय आनी MLA आसा आनी राज्यसभा मेंबर आसा. हांव तांकां विनंती करता हे पॉलिटिकल ना BJP ना आम आदमी ना तृणमूल काँग्रेस ना काँग्रेस आमी कोणाची हेजे वयर उलोवंक ना. तुमी काय भिनाका. हांव फक्त आमचे लोकांची सेफ्टी खातीर हांव उलयतां. 100% केन्ना तरी खंयचे पार्टी आसूं दी म्हाका लागना. हांव म्हाजे लोकांची कितें प्रॉब्लेम आसा रियली आसपा जाय. तेका प्रॉब्लेम रियली ते चोरी केले जाल्यार उडय भितर मार तेका म्हणून हांव सपोर्ट करता. आनी तो आनी गुंडागिरी केले जाल्यार तेका तडीपार कर म्हणून हांव सांगता.
तर आमकां जाय फक्त शांतीधाम. गोंया शांतीधाम आसा, टुरिजम प्लेस आसा. आता पळय आमच्या गोवान टुरिजमच ना. कित्याक ना सांग. तेजे वयर तूं यो आमचे वयर. हांव तुजे बरोबर आसता, सरकाराची बरोबर आसता. तूं टुरिजम आज थायलंड वयता, सगळे लोक आता गोकर्ण वयता. आमचे टुरिस्ट आमकां काबार आता, काम ना धंदे ना म्हणून तूं बोळ मारता. कित्याक ना म्हणून तूं स्टडी कर न्हू. त्यांचे वयर आमी सरकाराक कितें तरी एडवायस दिवया. तूं तांकां सांग असली जाता आमकां एक कर. आता ड्रग्साची उलयता तो. ड्रग्स कोण सप्लाय करता ते सांग मरे. ते एका दर आनी भितर घाल म्हणून सांग. तूं बेश्टे हात दाखयनाका कोणाचे वयर. तांकां सांग टुमारो स्टार्ट. ड्रग्साची गोंयांत कितें एक्टिव्हिटी आसा पळय सगळे बंद म्हणून सांग. काबार कोण येता खंयसून येता सगळे तूं दी न्हू तांकां रिपोर्ट. हांव तुका सपोर्ट करता मरे. हांव सलाम मारता तुका. फक्त आमकां पॉलिटिक्स गरिबाची वयर करपाची नाका. आनी हांव सगळ्यांक पॉलिटिशियनाक सांगता तुम्ही व्हडल्या लोकांची वयर पॉलिटिक्स कर. धाकटे लोकांची वयर पॉलिटिक्स करनाका. ते आमकां शराप लागता. तूं म्हाजे बरोबर यो, हांव तुजे बरोबर येता. दिल्ली वचुया. दिल्ली कितें चलता ते सगळं स्टडी करूया. कितें स्टडी करूया. म्हादाई कर्नाटका उदीक वयता जाल्यार तो बरो या ना कर्नाटक वचपाची आहा तो बरो ओ ना ते सगळे कोण डिसायड करता. आमी कोर्ट डिसिजन करता. आमी करता ते. आमी मोर्चा घेवन थंय मारामारी लँड ऑर्डर घेवन मारून घेवन जाल्यार तो म्हादाईचे नीर आमकां येता. ना जाल्यार तांकां वयता ना. कितलेशे लोक कर्नाटका झगडी करून पोलिसांची लाठी मारून आता जेलार आसा. एका लागून म्हादाईक लागून जेलार आसा. ते कम से कम 1000-2000 लोक म्हादाईक लागून ते जेलार आसा. फक्त ते एग्रोसिंग उलोवन ते जेलार आसा. आता हांव कितें सांगू. म्हाज्या हातीन आहा ते. तूं सांगता तुजे बरोबर येले जाल्यार म्हादाई तुका हाडटा जाल्यार 100% हांव तुजे बरोबर आसता. तुका आसा कॅपॅसिटी जाल्यार हांव 100% तुजे बरोबर आसता. आमी सांगता कोर्टाक आमचे म्हण तो कोर्ट दिता तुका जजमेंट ना. तेजे स्टडी करता. वॉटर रिसोर्स आसा सगळे ते एनवायरमेंटाची रिसोर्स करता. तांकां एक सगळे गोंया सरकार आणि कर्नाटक सरकार सगळे एक टीम करून बसलेले आहात. तेजे बरोबर बसया आणि तूं सांग म्हाका कितें जाता. हांव तुजे बरोबर आसता. कितें तूं आता जाल्यार बरें जाता जाल्यार 100% हांव तुजे बरोबर आसता. तूं घेवपाची लिडींग. तूं 100% म्हादाईचे उदीक हांगा हाडटा म्हणून तूं हा जाल्यार हांव तुजे बरोबर आसता. ना जाल्यार हांव कित्याक तुजे बरोबर आसूं. ते कोर्टान आसा. ते पॉलिटिकल इश्यू करून कर्नाटका गेला जाल्यार कर्नाटका म्हादाई आमचे म्हणले जाल्यार तो पॉलिटिक्स करता. खंय कर्नाटका लोक थंय पॉलिटिक्स करता. हांगा येले जाल्यार हांगा म्हादाई आमचे म्हणून आमचे इलेक्शन येता. तुमकां इलेक्शन येता तेन्नाय ते म्हादाईचे उगडास येता. फक्त तुम्ही लोकांक ते पिशे करपाक तुम्ही काम करता. कोण तूं ना. मनोज प्रभू एकटो ना. हे सगळे लोक कर्नाटकाचे लोक करता आणि गोंयकार सुद्धा करता. गोंयकार मिन्स गोंयकार पॉलिटिक्स.